काल रात्री म्हाका दिसता सीएम सर आणि अध्यक्ष आणि प्रभारी यांची कितें मिटींग जाली ते कितें काही खास कारण कितें खबर आसा ना काय आयज त्या मिटिंगेचे कितें आसलें उल्लेख ना आमचो हर घर तिरंगा होच कार्यक्रमाचो जो रूपरेषा ठरोवपाकूच लागून ही मिटींग आशिल्ली आणि प्रत्येक घराघरांचेर तिरंगो लागतलो एक देशभक्तीची भावना जी आसा ती प्रत्येकामध्ये जागृत जावपाक जाय हेच ह्या कार्यक्रमाचो उद्देश जे सगळे कार्यकर्ते आसा मतदारसंघातले ते सगळे हो कार्यक्रम जो आसा फाटली खूबशीं वर्सां जाली करता आणि खूप उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मतदारसंघातल्या सगळ्या कार्यकर्ते दिता आणि प्रत्येक घराचेर मॅक्झिमम घरांचेर हो आसा तो तिरंगा लागता आणि 99% घरांचेर हो तिरंगा लागता काही अशें तशें सोडले जाल्यार बट आमी 100% घरां थंय कवर करता। तुम्ही हालींच 2 दिसां पयलीं एक स्टेटमेंट केल्लो की तुम्ही फुडली इलेक्शन लडोवपाक उत्सूक आसात किंवा लोकांची अशी मागणी आसा की लोकांचो असो हे आसा डिमांड आसा की तुमी 2027 रावपाचें आमी अशें धरुया की आत्ताचो सद्याचे आमदाराचें काम कमी पडटा ना पळय कशें आसा सरकार जो आसा सरकार हो खूब बऱ्या तरेन काम करता प्रत्येक मतदारसंघान जे जशें जशें काम जावपाक जाय ते सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जाता आनी म्हाका दिसता खंय तरी जे इलेक्शनाचो जो एक विशय आसा ताका आनी 2.5 वर्सां आसा 2 वर्सां आसा सो तो आतां उलोवप खूब बेगीन जातलो जेन्ना येता तेन्ना आमी फुडें ना लोकूय म्हणजे लोक जेन्ना डिमांड करता लोकांचो लक्ष आसता अशें आमी म्हणटात की जनतेचो सदींच सरकारचें लक्ष आसता स्थानीक आमदारचें लक्ष आसता म्हणून म्हणटा की जनतेची जर डिमांड आसा जाल्यार खंय तरी असो अर्थ येवं शकता की सद्याचे आमदार कमी पडटा ना हांव पळय कशें आसा हांव आमदाराचेर कांय उलोवपाक शकना ते आपल्या तरेन काम करता आसतले जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून हांव मतदारसंघान हांव खूब म्हजें काम चालू आसा आनी जे लोकांची डिमांड आसा त्यो जिल्हा पंचायती मार्फत हांव पूर्ण करता एज अ जिल्हा पंचायत